दीस शनिवार एप्रिलाची 4 तारीख 2026. सोम्याचें पुनर्जीवनपण. पास्काची जागरण. आयच्या दिसा मिसा वेळार 8 वाजपां आनी 1 वांजेल आसतलो. पयलें वाचप. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 1 ओळ 1 ते 2 आनी अध्याय 2. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागराचे अंधकार भरून आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतलें. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी ताची नेटवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणे हाती घेतिल्लें काम सोंपयलें. आपलें सगळें काम सोंपयतच 7व्या दिसा ताणें विश्व घेतलो. आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळें रसून जातस त्या दिसा ताणें विश्व घेतलो. ही आकाश आनी पृथ्वेच्या रचपाची कथा. सर्वेस्परा देवान पृथ्वी आनी आकाश रचली तेन्ना पृथ्वेचेर जडां झडकुटां नातलीं. शेतांत कसलेंच तण किर्लूंक नातलें. कित्याक सर्वेस्परा देवान भुंयचेर पावस धाडूंक नातलो आनी भुंय वसोंक कोणूच मनीस नातलो. पूण भुंयतली एक झर वयर सरताली आनी सगळी धर्ण भिजयताली. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फोंडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेस्परा देवान उदेंतीक आसलेल्या एदेनांत एक बाग केली आनी आपणे रचयल्ल्या मनशाक तातूंत दवरलो. सर्वेस्परा देवान ते बागेन सर्व जिनसाचे रूख वाडोवंक सोडले. पळोवंक ते सोबीत आसले आनी ताची फळां रुचीक आसलीं. बागेच्या मदेगाद जिवीत असो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाचे समजणेचो रूखय आसलो. एदेनांतल्यान एक न्हंय व्हाळटाली आनी बागेक उदक दिताली. भायर ती फांटे जावन 4 न्हंयो जाल्यो. पयलेचें नांव पिशॉन. भांगार मेळटा त्या हविला देशा भोंवती ती व्हाळटा. त्या देशाचें भांगार आपूट. थंय परमळीक धुंप आनी रत्ना फातरी मेळटात. दुसरे न्हंयचें नांव गिहॉन. ती कूश देशा भोंवती व्हाळटा. तिसरे न्हंयचें नांव टिग्रीस. ती आशुराचे उदेंती कुशीन व्हाळटा. आनी चवथे न्हंयचें नांव युफ्रेटीस. सर्वेस्परा देवान मनशाक एदेनाचे बागेंत ती वसोवंक आनी सांबाळूंक दवरलो. आनी मनशाक सर्वेस्परा देवान फर्मायलें, बागेंतल्या सर्व रुखाची फळां तुवें खावयेत, पूण बऱ्या वायटाची समजण दिता त्या रुखाचें फळ मात्र तुवें खावंक नजो. तें केल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलोय. आनी सर्वेस्पर देव म्हणालो, मनशान एकसुरो आसचो बरें न्हय. हांव ताका फावो तसली सांगातीण करून दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेंतावन सर्व मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडलीं. जें नांव मनशान हर एक प्राणयाक दिलें तेंच नांव ताचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर्व जानवरांक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर्व मनजातींक नांवां दिलीं. पूण ताका फावो तसली सांगातीण मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मांसान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशांतावन काडिल्ले बोरयेची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी, ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नराथावन ती काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपले बायलेक एकवटता
आनी तीं दोगांय एकच कूड जातात. दादलो आनी बायल दोगांय बिणगी आसलीं, पूण तांकां लज दिसनातली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. दुसरें मासाप. उत्पत्ती पुस्तकांतलें मासाप, अध्याय 22, ओळ 1 तावन 8 पर्यंत. ह्या घडितां उपरांत देवान अब्राहमाची परिक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो, अब्राहम. अब्राहमान जाप दिली, आबळे, हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक, आनी वोस मोरिया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार. म्हाका ताचो यज्ञ भेटय. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें अब्राहम उठलो आनी ताणें आपलें गाडूं आयतें केलें. आपल्या दोगां साकरां आनी इजाकाक ताणें आपणा संगी घेतलें. होमबली पेटोवंक लांकूड ताणें फोडलें आनी देवान दाखयल्ले सुवातेक तो भायर सरून गेलो. तिसऱ्या दिसा अब्राहमान आपले दोळे उबारले आनी ती सुवात पयस तावन ताणें पळयली. तेन्ना अब्राहमान आपल्या साकरांक सांगलें, गाडवा सांगता, तुमी हांगा रावा. हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी फाटीं येता. अब्राहमान होमबली पेटोवंक लांकूड घेतलें आनी तें इजाकाच्या खांद्यार दिलें. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगांय सांगाता मुखार चमकाले. मुखार वता आसतना इजाकान आपल्या बापाय अब्राहमाक उलो केलो, बापा. कितें पुता? ताणें विचारलें. इजाकान म्हळें, आबळे, उजो आनी लांकूड हांगा आसात, पूण होमबली पेटोवंक शेळी खंय आसा? अब्राहमान जाप दिली, होमबलयेक शेळी देवूस पळयतलो. आनी ते दोगी सांगाता मुखार चमकले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. तिसरें मासाप. निर्गमन पुस्तकांतलें मासाप, अध्याय 14, ओळ 15 तावन अध्याय 15, ओळ 1 पर्यंत. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायेलीतांक पैन फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाटी उबार, तुजे हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 फांटे कर. अशें इस्रायेलीतां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतलीं. आबळे, हांव इजिप्तकारांचें काळीज धारून करतलों आनी तें तुमची पाट धरून येतलें. आनी हांव फार्यावेचेर आनी ताचे फौजेचेर, ताच्या रथांचेर आनी ताच्या घोडेसवारांचेर सयत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलों. जेन्ना फाराव्याक, ताच्या रथांक आनी ताच्या घोडेसवारांक म्हजी महिमा दाखयतलों, तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हणून इजिप्तकार वळखतलें. इस्रायेली तांचे फौजे मुखल्यान वतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपांचो खांबोय मुखल्यान वतलो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो खांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायेलीतां मदें आसलो. रातीं तो कुपाचो खांबो इजिप्तकारांचेर काळोख घालतलो आनी इस्रायलीतांचेर उजवाड फांकयतलो. अशें रातच्या वेळान तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदेंतितावन एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जाले. इस्रायल परजा सुके धरणी वयल्यान दर्यान भितर सरली आनी ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. इजिप्तकार तांची पाट धरून आयले. फारावाचे सर्व घोडे
ताचे रथ आनी ताचे घोडेसवार तांच्या फाटल्यान दर्यान भितर सरले. पण त्या पारार सर्वेस्परान उज्याच्या आनी कुपांच्या खांब्यार तावन इजिप्तकारांचे फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पाटायले. तांचे रथाची चक्रां तांणी रोंबयली आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हळें, आमी इस्रायेली तेतावन पळोवन धांवया, कित्याक सर्वेस्परस तांच्या पक्षान इजिप्तकारां विरोध झुजता. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तकारांचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या घोडेसवारांचेर येवन पडतलें. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटीं आयलो. पळोवन धांवतल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदें झोडून उडयलें. उदक फाटीं आयलें आनी इस्रायली तांची पाट धरून दर्यान भितर सरल्या फाराव्याचे रथ आनी ताची सगळी फौज घोडेसवार तांतो बुडले. कोणूच एकलो वांचून उरलो ना. पूण इस्रायल परजा दर्या मदें सुखे धरणी वयल्यान चलून गेली. तांच्या उजव्याक आनी तांच्या दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल परजेक इजिप्तकारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्लीं कृत्यां इस्रायेलींनी देखलीं. लोकांक सर्वेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवका मोइजेचेर पातयणी दवरली. तेन्ना मोइजेन आनी इस्रायलींनी सर्वेस्पराक हें किर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक महिमेवंत ताचें जैत. घोड्यांक आनी घोडेसवारांक उडयल्यान ताणें दर्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. 4थें वाचप. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 56 वळ 5 तावन 14 पर्यंत. कित्याक तुजो रसनार तुजो पती, दळबरांचो सर्वेस्पर ताचें नांव. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुजो सडवणदार. ताका सगळे प्रथवेचो देव म्हणटात. एके सोडिल्ले आनी खंतीन बुडिल्ले पतिने भाशेन सर्वेस्परान तुका आपयल्या. कोण तरी आपल्या तरणाटपणाचे पतिनीक सोडीत काय, म्हणटा म्हजो देव. एक घडीभर हांवें तुका सांडली, पूण व्हडा मोगान हांव तुका परतून घेतां. क्रोधान भरून एक घडीभर हांवें म्हजें मुखामळ तुजे मुखार लिपयली, पूण सासणीक मोगान हांवें तुजी दया केली, म्हणटा सर्वेस्पर तुजो सडवणदार. हें म्हाका नोयेच्या दिसांनी घडलें तशें जावंक पावतलें. नोयेचें आवर नव्यान संवसारार बुडती हाडचें ना म्हणून सपूत घेवन हांवें भासायिल्लें. तेच परी हांव तुजेर परतून केदींच रागार जावचो ना आनी तुका धमकुचो ना म्हणून सपूत घेवन हांव आतां भासायतां. पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालूंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना, अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. तूं निर्भाग्ये वादळाक सांपडलेले, भुजवण नातलेले पळय, हांव सर्वेस्पराचेर तुजे फातर दवरतलो आनी नील मणयांचेर तुजी बुन्याद घालतलो. हांव तुजी दुर्गां तांबड्या माणक्याची बांदतलो आनी तुजे दारवाटे सुर्यकांताचे आनी सगळ्यो तुज्यो वणटी अमोलीक रत्नाच्यो. सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचे बुन्यादीचेर हांव तुका थीर करतलो
दगदोणेतान तूं पयस आसतली. कसलेंच भें तुका आसचें ना. आकांतातावन तूं पयस आसतली. तो तुजे सरशीं येवचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. 5वें वचप. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप, अध्याय 55, वळ 1 ते 11 पर्यंत. तुमी तान लागिल्ले न्हू, उदकाशीं येया. तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया. दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया. येया. फारीक करिनासता दाकासारो आनी दूद विकतीं घेया. पोशण दिनात त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करशितात? तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पक्वानां खावन तुमी दादोशी जातल्यात. कान दिवन आयका आनी म्हजेशीं येया. आयका आनी तुमी जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयिल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणें हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलो. पळया, लोकां पासत हांवें ताका साक्षी करून दवरल्या आनी राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिपती केला. तूं वळखनाय ती राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका वळखनात ती राष्ट्रां तुजेशीं धांवून येतलीं. सर्वेस्परा, तुज्या देवाक लागून हें घडटलें, कित्याक इस्रायेलाच्या पवित्र देवान तुका महिमेवंत केला. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडू आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सांडू. सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशीं पाटी येवं. आमच्या देवाशीं तो येवं, कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बगसाणें. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही, म्हज्यो वाट्यो तुमच्यो वाट्यो न्ही, म्हणटा सर्वेस्पर. जितलें मळब पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाट्यो तुमच्या वाटां वयर आसात आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबतावन पडटात आनी वोंपयांक बी दिवंक आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात, ती सफळ करतात, तांतूं किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय फाटीं वचनात, तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशीं फाटीं येना. बगार म्हजी खुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. 6वें वचप. बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप, अध्याय 3 वळ 9 ते 15 आनी वळ 32 ते 37 पर्यंत आनी अध्याय 4 वळ 1 ते 4 पर्यंत. इस्रायेला, जिविताचे उपदेश ऐक. ऐक आनी जाणवाय शीक. इस्रायेला, तूं तुज्या दुस्मनाच्या देशांत कित्याक आसाय? तूं कित्याक विदेशांत मतारो जालाय? मेल्ल्या सवें तूं कित्याक तुका अशुद्ध करताय? पाताळान दवरतल्या मदें कित्याक तुजी गणती जाता? तुवें जाणवायेची झर सांडलाय. देवाचे वाटेन तूं चललोय जाल्यार तूं सदांकाल शांतीन वस्ती करतलोय. जाणवाय खंय आसा? बोळ खंय आसा? समजणी खंय आसा म्हणून वळखून घे. हे परी लांब आवक आनी जिवीत खंय आसा? दोळ्यांचो उजवाड आनी शांती खंय आसात म्हणून वळखून घे. जाणवायेचो जागो कोणें सोदून काडला? तिच्या भंडारांत कोण भितर सरला? तरी जो सगळ्यो वस्तू वळखता तो तिका वळखता. आपल्या गिन्यानान ताणें ती सोदून काडल्यांत. ताणें पृथ्वी सासणाक थीर केल्या
आणि ती 4 पायांच्या मनजातींनी भरल्या. तो उजवाड धरता आणि तो वेता. तो उजवाडाक आपयता आणि तो थरथरून ताका आयकता. नेकेत्रां आपापल्या स्थानार संतोषान परजळटात. तो तांकां आपयता तेन्ना तीं जाप दितात, आमी हांगा आसां. आनी आपल्या रस्सारा खातीर तीं संतोषान परजळटात. होच आमचो देव. ताचे लागीं हेर कोणाकच सर करूंक जायना. ताणें जाणवायेचो सगळो मार्ग सोदून काडला आनी आपल्या सेवका जाकोबाक, आपल्या मोगाळ पुता इस्रायेलाक ताणें ती दिल्या. ती देवाच्या आदेशाचें पुस्तक सदांकाल तकता तें धर्मशास्त्र ती सांबाळतात ती जियेतली, पूण ती सांडटात ती मरतली. जाकोबा, पाटये आनी तिका धर. तिच्या उजवाडाच्या परजळाशी चलून वच. तुजी महिमा दुसऱ्यांक दिनाका. तुजे भाग परक्या लोकांक सांडून दिनाका. इस्रायेला, आमी सदैव, कित्याक देवाक मानता तें आमकां उगडापें जालां. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. 7वें वचप एझेकियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप, अध्याय 36 वोळ 16-17 आनी वोळ 18-28 पर्यंत. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशापुता, इस्रायेलाच्या घराण्याची मनशां आपल्या खाशा देशांत वस्ती करतलीं तेन्ना तांणी आपले सालीन आनी कर्तुवांनी तें भश्टायलो. देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी देशांत रगत वारयलें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो भश्टायलो. हांवें तांकां राष्ट्रां मदें शिमटायलीं आनी सगळ्या देशांनी तीं दुस्पाटलीं. तांचे साली आनी कर्तुवां प्रमाणें हांवें तांची मनसुबी केली. पूण राष्ट्रां मदें तीं आयलीं तेन्ना तांणी सगळे कडेन जंय तीं आयलीं थंय म्हजें पवित्र नांव भश्टायलें. अशे लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो, ही सर्वेस्पराची परजा. तरी तांणी आपलो देश सोडचो पडलो. पूण इस्रायेलाच्या घराण्यान आपूण गेल्ले त्या राष्ट्रां मदें भश्टायिल्लें त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो. देखून इस्रायेलाच्या घराण्याक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, इस्रायेलाच्या घराण्या, हें हांव तुमचे पसत न्ही. बगार, तुमी गेल्यांत त्या राष्ट्रां मदें तुमी भश्टायलां त्या म्हज्या नांवा पसत करता. राष्ट्रां मदें भश्ट जाल्ले तें म्हजें नांव, तुमी ताचे मदें भश्टायिल्लें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमचे उदेशी हांव ताच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर, हांव तुमकां राष्ट्रां मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळापणांतलीं आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतलीं नितळ करतलो. एक नवें जिवीत हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणें सलाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. 8वें वचप सांव पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप, अध्याय 6 वोळ 3-11 पर्यंत.
क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळ ताच्या मरणान ती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें। हें तुमी नेणात? तशें आसता बापाचे महिमे बरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवनान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मरिफात आमकां क्रिस्ता सवें नेकपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत। कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवें एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताचे जिवंतपणान ती आमी भागीदार जातले। पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदलें सैब क्रिस्त सांगता आमी खुर्सयलां म्हणून आमी जाणा। कित्याक मेल्ल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बंदपासांतलो सुटता। आमी क्रिस्त सांगता मेल्ल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवें जियोंकी पावतल्या म्हणून आमी सत म्हणटा। क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, तो परत्यान मरना म्हणून आमी जाणा। मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना। तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता। तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हणून समजून घेया। देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार। शुभ वार्ता सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 28 वळ 1 जावन 10 पर्यंत। सब्बताची रात उतरून आयताराचें फांतें जाताना मोरी मगदलेन आनी ती दुसरी मोरी फोंडाक भेट दिवंक आयली। तेवळे कांसणे व्हड भुंयकांपणी जाली। सोम्याचो एक दूत सर्गीन तावन देंवलो आनी समाधी सरशी येवन शिळा लोळोवन तिचेर बसलो। ताचें स्वरूप सगळ्यांना परी परजळतालें आनी ताचें वस्तूर हिमा परी धवें आसलें। ताका पळोवन पार्यागार भियान थरथरले आनी मेल्ल्या बरी पडले। पूण दुतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हळें, तुमी कांय भियोंची गरज ना। तुमी कुर्सायिल्ल्या जेजूक सोदतात तें हांव जाणा। तो हांगा ना। ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला। येया ताका नकेपिल्ली सुवात पळया आनी वेगीं वचून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आतां तो तुमच्याकी फुडें गालिलियाक वता आनी थंय तुमी ताका देखतल्यात म्हणून ताचेशी सांगा। होच हांवें तुमकां दिवचो आसलो संदेश। इतलें आयकून त्यो स्त्रियो अर्दें भियान आनी अर्दें संतोशान म्हणल्या बरी समाधीतावन शिसांक खबर दिवंक धांवाधावी गेल्यो। तेदवां एकाच जाणें जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो। तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून ताणें ताका नमस्कार केलो। तेवळ जेजून तांकां सांगलें, भिये नाकात, वसा आनी म्हज्या भावांक गालिलियाक वचोंक सांगा, थंय ते म्हाका देखतले। देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता। नियाळ इस्लाम, क्रिस्तांव आनी जुदेव समर्थींनी देवान 7 दिसांनी संवसार रचयल्लो विवर आसा। बायबल आनी कुरानांत ह्या विशीं उल्लेख आसा। देवान पयल्या हप्त्यांत सगळें रचलें। पयल्या शुक्रारा आदाम विवेक रचलें। देखून मुस्लिमांक हर एक शुक्रार पवित्र दीस। आदाम येवेन तांकां रचलेल्या नंतर एका देवाचें आराधन केलें। देवान संवसार रचयले नंतर पयल्या शनवारा विशेव घेतलो। देखून सर्व जुदेव परजेक शनवार पवित्र आनी विशेवाचो दीस। अशें देवान वावरांतावन विशेव घेतलो, तशेंच सुदेवांक वावरा रहीत विशेवाचो दीस।
सोम्यान निमाण्या शुक्रारा खुर्सा मरण पावल्यानंतर ताणें पृथ्वेच्या गर्भांत विशेव घेतलो. सोम्यान सब्बाता दिसाचो पवित्रपणाचो कायदो सांबाळलो. सोमी 9व्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा मरणांतलो पुनर्जीवन जालो. हें सर्गीच्या बापाचें इनाम जेजू ख्रिस्त. निमाण्या शुक्रारा सर्गीच्या बापान जेजूचो आत्मो स्विकार केलो आनी पास्काच्या आयतारा अंत्या फारार सर्गीच्या बापान सोमी जेजू क्रिस्ताक मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो. आलेलुया आलेलुया. पास्का परजेचो संतोशाचो उद्गार हो.